आमच्या समोर आसच्या सोमयाक वंदन आमी सांगया. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, आराधान तुका सोमया जेजू, आराधान तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, जय जय तुका सोमया जेजू. आमचो सोमी ह्या घडये आमचे समोर आसा. ह्या पवित्र वेळार ह्या पौन शेतांत तस सोम्याचो संगतपण अनुभव करूंक आमी आयल्या. तस सोम्या संगत आहो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या. तस सोम्या संगत आमची बोगणां वांटून घेवंक आमी आयल्या. तस सोम्या संगत आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा ते वांटून घेवंक आमी आयल्या. तस सोम्याचे आशिर्वादां बेसांवां घेवंक आमी आयल्या. त्या घडये आमच्या समोर व्हड्या रुपी हजाराच्या तस सोम्याक आमी मान करया. आमची जबाब जावन दी. आराधान तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू. तू आमचो देव आनी धनी देखून आराधन तुका सोमया जेजू. ह्या व्हड्या रुपी तुझे हसरपण आमकां दिताय देखून आराधन तुका सोमया तू जेजू. आमचो करो गवळी देखून आराधन तुका सोमया तू जेजू. आमचो रसनार आनी पोसनार देखून आराधन तुका सोमया सदांच आमकां सांबाळून व्हरताय देखून आराधन तुका सोमया जेजू. तुझे मुखांतर देव बापाचे मुखामळ आमकां तुवें दाखयल्या खातीर आराधन तुका सोमया तुज्या जेजू. कृपेची बेसावांनी आमकां बरयल्या खातीर आराधन तुका सोमया देव जेजू. बापाचो मोग काकुळट बोगसाणें कितें म्हणल्यार आमकां समजयल्या खातीर आराधन तुका सोमया विशेष जेजू. करून ताची काकुळट आमचेर तुवें वतल्या खातीर आराधन तुका सोमया सर्ग राजाची दारां आमकां उगडल्या खातीर आराधन तुका सोमया जेजू. त्रिएक देवाचो आदार ह्या घडये मागून घेवया. तसो जेजू ह्या घडया व्हड्या रुपी ताचें हसरपण आमकां दिवन आसा. त्रिएका देवाचें प्रतिरूप आनी तेस सोम्याक तेस देवा बापा पवित्र आत्म्याक वंदन करया, स्तुती करया, आराधन करया. बापाक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता, उदाक नमन करता. आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता. आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. हालेलुया, हालेलुया, वै बापा आमी तुका नमन करता. वै बापा आमी तुजी स्तुती करता. वै बापा आमी तुका नमस्कार करता, आराधन करता. ह्या घडये उड्या रुपी तुझे हसरपण आमकां तूं दिवन आसाय. तुजो सांगात तुजे संगटपण आमकां तूं दिवन आसाय.
आमच्या मध्ये ह्या पवित्र तळार तुझे हसरपण आमकां तूं दिवन आसाय. जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाक पळयला म्हळ्यार उतराक आलं. देव बापाची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर, त्रिदादीची वळख तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसां सोमया. आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय. आमचे जिवीत तूं जाणाय, आमची चिंतना तूं जाणाय, आमच्या जिविताचे कष्ट सकश्ट तूं जाणाय, आमच्या जिविताचे समाधान दोसकायचे गणितां तूं जाणाय. सोम्या जेजू आम्हा हर एकल्यांक तूं वळखताय. आमकां तुवें नांवां दिलाय, आमच्या नांवान तूं आमकां वळखताय. सोम्या तुजे मुखार आसचे आमी सर्वांक तुका आराधन करता. आमचो मान आमी बागयता. ह्या घडये ह्या पवित्र तळार तुजे सांगाता रावूंक, तुजो मोग अनुभव करूंक, तुवें दिवची ती बेसांवां घेवंक, तुजी खाकुळट अनुभव करूंक तूं आमकां आदार फावो कर. ह्या आराधना मुखांत्र तुजे बेसांव आमचेर, आम्हा सोमेस्तांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या हर एका व्यक्तीचेर, ह्या सगळ्या संवसाराचेर तूं वत. तुझ्या मोगान, तुझ्या सक्तीन, तुझ्या आशीर्वादान सदांच आमचे जिवीत सोबय म्हणून आमी मागता. हे प्रार्थना सोम्या तूं स्वीकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. समेस्त आमी बसया. कीर्तन 27. देवाचेर पातयेनी दवरल्याची बोगणां हे परी आमकां वाचूंक मेळटात. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड म्हजें तारण, कोणाक हांवें भियेवंक जाय. सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो, कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय. एक पौज म्हजे विरोध तंबगलो, म्हजें काळीज भियोवचें ना. जुजू म्हजे विरोध उठो, म्हजो बरवसो तीर रावतलो. सर्वेस्परा लागीं हांव एक मागतां, तेंच हांव अत्रेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता. कटपाचेर म्हाका उखलून दवरता. म्हाका वेडो घालून आसात त्या दुस्मनांचेर हांव आतां म्हजी तकली उखलूंक शकता. ताच्या तंबांत जैकारा सोवें हांव यज्ञ भेटयतलो. गिता गायनांनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचेर पातयेनी दवरलेल्या व्यक्तीन दाविदान किर्तनांत आपणाची बोगणां उसारलेली आमकां आयकूंक मेळटात. मोगाच्या इश्टानो, आज आमी ह्या देव तेंपलांत ह्या पुणशेतांत आयल्या. त्याच एका खऱ्या देवाचेर आमची पातयेनी आमचो बोवार्थ दवरन आनी तसो बोवार्थ म्हाका आनी तुका आमच्या देवाक, आमच्या जेजूक किर्तनांनी, गिता गायनांनी, भजनां मुखांत्र ताचें आराधन करूंक आपोवण दिता. ह्या आराधना वेळार विशेश करून त्याच सोम्याक आमच्या उतरांनी ह्या भजनां मुखांत्र ताची स्तुती गावया, ताचे अर्गां गीत आमी गावया. प्रत्येक करून ताका ह्या पुणशेतांत ताची महिमा आमी उक्त्यान प्रगट करया. तुझे लगे आयल्या ये सोम्या, 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 तुझे लागी आयल्या ये सोम्या, तुझे लगे आयल्या ये सोम्या, तुझे लागी आयल्या ये सोम्या. महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा, महिमा आणि स्तुती तुका जावं सदा.
दर्शन दे कृपेचा गोरा 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 दर्शन दे तुझे लागी आया येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या राया सर्गीच्या दर्शन दे 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 तुझे लागी आया येसुम्या येसुम्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या तुझे लागी आया तुझे लागी येसुम्या तुझे लागी आया तुझे लागी आया येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या तुझे लागी आया येसुम्या मोगाचें सोम्याचे हजरपण आमचे मध्ये आमी बघून आसा आनी ह्या पवित्र वेळार हो थोडो वेळ सोम्याक अर्गां दिवचे प्रयत्न आमी करया आमच्या काळजांत तावन तसो सोम्यान आमकां केल्लें बरेंपण ताणें दाखयली ती महिमा ताणें दिल्लो तो मोग ह्या घडये उक्त्यान आमी मानून घेवया आनी ताका अर्गां दिवगो आमी मुखार सरया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हो सोबीत संसार आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जे जेजू सगळ्या संवसारांत सर रितीचें बरेंपण तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या ही सोबीत प्रकृती नितळ वारें उदक उजवाड सगळें आमकां धर्मार्थ दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां तुज्या सारक्याची आनी स्वरुपायेची जावन रसल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका तुजो सोम्या स्वास आमचे भितर तुवें घाल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमकां तुजी भुरगीं जावन तुवें विंसून काडिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या संस्कार रुपी सदांच आमकां तुज्या कृपेन भरिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेजू विविध हंतांनी
आनी आमी सुकोन वेता आसतना पाटी तुज्या गोपांत हाडल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया देवा बापा सोमोग ताची काकूळ तूं बोगसाणे आमचे वयर तुवें उदार मापान दाखयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया ह्या संवसारांत आमचीच म्हणली मनशां कुटाम समाज तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया विविध बेसां मुखांतर आमच्या जिविताचो शेवट जोडूंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया आमकां विंसून काडलेल्या त्या बेसांत तिरासान धैर्य सर रितीची कृपा तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया लग्न जिवितांत भुरग्या बाळांच्या देण्यांनी आमचे जिवीत सोबयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका बरें कुटुंबा जिवीत जियोंक तूं आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत येवच्या सर कश्ट संकश्टांत तुवें आमकां निवारण वेल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका पिडे शिडेंत सलवणेंत निरासपणांत आमकां तुजो सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकेच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका आमच्या दिसपट्ट्या मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप आमी मागल्लें सर्व आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका विविध मनशां मुखांतर व्यक्ती मुखांत तुजो मोग तुजो आदार तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका आमी हातीन घेतली योजना पंथाक पावयल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका आमी मागले उपकार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका आमी रडतना निराशी जातना पडतना घायेतना त्या सर्व संकश्ट परिस्थितींनी आमकां तुजो सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका आमकां गुण केल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप आमची दुखां पुसल्या खातीर अर्गानी होगळाप आमचे कश्ट तुवें आयकल्ल्या खातीर अर्गानी होगळाप तुका सुमया जिसू वय मोगाचनो सोम्यान जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां जायत्या आशिर्वादां सोम्यान आमचे वयर वतल्यात किर्तनगार देवाचेर पात येयल्लो तो ताच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ह्या किर्तनान आमी उतरांनी आयकल्ले परी ह्या घडये आमची काळजां तीच उतरां परत रिपीट करूं प्रत्येक करून आमकां देवान केल्लें सर्व बरेंपण ताची महिमा आमच्या जिवितांत दाखयल्ल्या खातीर ह्या घडये काळजांत तावन सोम्याक आमी आराधन करया ताका अर्गां आमी दिवया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या Hallelujah, kavunu harsiya, korunu pachi stuti. Alleluia गाऊन सरसिया कोरून ताची स्तुती Gavuya, 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 stuti gavuya, 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 gavuya,
स्तुती करूया जेजूच्या मार्गादी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मार्गादी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हालेलुया वंचेल अध्याय 8 वळ 2 तावन मुखार. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोवफांत्यार तो परत्यान देवळाक आयलो. लोकां जोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जाता बसोंक तांकां तो शिकोवंक लागलो. तळप्रद्वार करतना धरलेले के स्त्री एक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशी हाडून आयले. जोम्या मदें तिका उबी करून ते म्हणाले, मिस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करण्या धरतना सांपडली. तसले स्त्री एक फात्रावन जिवेश मारिजे म्हूण मोयजे नियम शास्त्रान फरमायला. हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजूक शिरकावन घालून ताचेर गुण्याव म्हणसो तांच्या सवाला सयरावद आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवन चार पडलो. ते सवाला घालीत आसले देखून तो नीट रावून तांकां म्हणालो, तुमचे मदलो पाताक नातलोलो पयलें तिका फातर मारो. उपरांत परत्यान बागोवन धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड येता निमाण पर्यंत थंयचे निकळ्ळे. उबे आसले स्त्रिये सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबे रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये, ते सक्कड खंय? कोणेय तुका गुण्याव कार्यान केली? ना धनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणलें, हांवें तुजेर गुण्याव मांडिना, वच आनी मुखार पाताक करिनाका. म्हज्या इश्टानो, देवाचें उतर आमी आयकलें. प्रद्वारांत सांपडलेल्या स्त्रियेक त्या लोकांनी जेजू सरशी हाडल्या वेळार जेजून कितें केलें म्हणलें. आनी हे घडीत आमकां देवाची काकुळट कितली अपरिमीत म्हणलें समजणी दिवचें प्रयत्न करता. देवाची काकुळट कितली वर्ती, आनी ही वर्ती काकुळट जेजून ताच्या परगट मिसावांत नाना शिकोवणे मुखांतर लोकांक समजोवचे प्रयत्न केलें. विशेश करून आमी लुकास 15 अध्याय गेल्यार थंयसर सुकोवन गेल्ली शेळयेचे ओपार, भायर पडले नाणे, ही गणितां वा ओपारी वाचता आसतना आमी समजोव येत. आनी ताच्या की भायर वेचीक पुताचे ओपार आसूंक पुरो, ही सगळीं गणितां पवित्र पुस्तकां आमकां मेळची. देवाची काकुळट कितली वर्ती म्हणलें आमचे मुखार एक समजणी दवरचें प्रयत्न करतात. आनी आयचें गणित जोंच्या वांजेलांतलें हें एक आनी एक विशेष गणित म्हणयेत. हें गणित आमकां जोंच्या वांजेलांत मेळटा वाचूंक. आनी प्रत्येक करून आमी जोंचो वांजेल पळयलो जाल्यार थोडी विशेष गणितां जो आमच्या मुखार दवरता. जावं पुरो तें रुपांतराचें गणित, जावं पुरो जाकेवाच्या घरा जेजून भेट केल्लें तें गणित, ही सगळीं गणितां मुखांतर थोडे विशेष शिकोवन लोकांक दिवचे प्रयत्न जेजू करता. आनी ताचे पैकी एक जावन आसा आयच्या सुवार्तेंत वा वाचपांत आतां आमी आयकल्लें, जेजून त्या प्रद्वारा धरल्या स्त्रीक बोगसाणी दिवचे वा काकुळट दाखोवची. हें गणित
जेरुसलेम देवळाच्या भायर थंयसर एक व्हडलें मंडप आनी आसले व्हडले जाल आसले त्या जाग्यांत घडलें म्हणून पवित्र पुस्तकाचे जाणारी सांगतात आनी जेजू थंयसर शिकोवन आसलो जेजू मात्र न्ही दुसरे राब्बी शिकोवणदारी थंय शिकोवन आसले कोणेय मनशान वचून कोणाय राब्बीच्या पांयां तळी बसून तांणी दिल्ली शिकोवन आयकूंक अवकाश आसलो आनी असले एका स्थितींत आसता आसतना जेजू मुखार त्या स्त्रियेक हाडटात आनी ती स्त्रियेक ती प्रद्वार करणी करतना सांपडली देखून तिका फातरावन जिवेशी मारी जे म्हणून नियम शास्त्रांत बरयलां देखून तूं कितें म्हणटा ह्या विशयांत म्हणून जेजू मुखार एक सवाल हाडटात आमी सुदैव धर्माक वा नियम शास्त्राक पाटी गेल्या जाल्यार 3 संगतीक वा 3 महापातकांक मरणाचें फर्माण वा फातरावन मरणाचें फर्माण दिवचें तसलें नियम शास्त्र आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा 3 विशेष पातकां म्हळ्यार एक मुर्ती पुजा आयडलेट्री म्हणटा आमी दुसरें जावन आसा प्रद्वाराची करणी एडल्टरी आनी तिसरें जावन आसा खून करचें वा मर्डर ह्या 3 संगतीक वा 3 पातकांक नियम शास्त्र मरणाचें फर्माण सांगता आनी हें आमकां जावंक पुरो लेवी शास्त्र ग्रंथ अध्याय 20 नाजाल्यार द्वितीय नियम अध्याय 22 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटात ह्या पातकाची शिक्षा कितें म्हणलें आनी असले एका संदिग्ध परिस्थितींत जेजू थंयसर आसा कित्याक ती स्त्री प्रद्वाराची करणी करतना सांपडलेली तशें म्हणटा आसतना त्या स्त्रियेक थंयसर हाडिल्ल्या व्यक्तींनी एक साक्ष म्हणले बरी ते आसात आनी थंयसर जेजू आसा आनी जेजूला मुखार हें सवाल वेता जेजून कितें सांगयत जेजून दोनीय कुशींनी ताणें वय म्हळ्यारय तो सांपडटा न्हय म्हळ्यारय तो सांपडटा ताका फातरावन जिवेशी मारी जाय वय म्हणून सांगलें जाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार जेजून येदोळ मनासर दिल्ली ती शिकोवण कितलें शिकोवण जेजून दिल्ली मोगा विशांत बोक्साना विशांत काकुळटी विशांत देव कितलो उदार काकुळदार ताचें काळीज कितलें वर्तें तो कितलो अपरिमीत मोग करता ही सगळी शिकोवण जेजून त्या लोकांक दिल्ली जेजून जर तर नियम शास्त्र पाळा म्हणून सांगलें जाल्यार ती सगळी शिकोवण व्यर्थ जाता आनी एका कुशीन नाका म्हणून सांगलें जाल्यार तिका फातरांचें नजो म्हणून सांगलें जाल्यारय जेजू सांपडन पडटा कित्याक नियम शास्त्राचो विरोध वयता नियम शास्त्रच सांगता तशें म्हणटा आसतना जेजून कित्याक नाका म्हणून सांगलें जाल्यार तो नियम शास्त्रा विरोध गेलो पवित्र पुस्तका विरोध गेलो आनी असले एका संदिग्ध परिस्थितींत जेजून कितें करचें म्हूण ताका कळ्ळें आनी ह्या वेळार तो कितें करता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तो धरणीर बागोवन बरो उंचार पडलो खंय धरणीर बागोवन बरो उंचार पडलो जेजून कितें बरयलें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां कितें उल्लेख दिना पूण पवित्र पुस्तकाचे जाणारी देवशास्त्री सांगतात जेजून थंयसर त्या स्त्रिये सांगाता प्रद्वाराची करणी केल्ल्यांची नांवां बरोवंक सुरू केलीं खंय एकलो जाणारी म्हणटा आनी एकलो म्हणटा थंयसर उबे रावन कोणपूर त्या स्त्रियेक बोट दाखोवन हाडलें तांची पातकां बरोवंक आरंभ केली म्हणटात ते कितेंय आसूंक पुरो पूण जेजून ही करणी करता आसतना उपरांत सांगिल्लें एक उतर जावन आसा तुमचे पैकी पातकां वा पातां करिनातलो पयलें फातर मारून दी म्हणून आनी ह्या वेळार ते सगळे पाटी वेतात आनी निमाणे त्या स्त्रिये मुखार जेजू आनी ती स्त्री प्रद्वारार धरलेली ती स्त्री मुखामुखी भेटतात आनी ह्या वेळार जेजूची उतरां भोव अपुरबायेची हांव तुका गुण्यावकार करिना आय एम नॉट गोइंग टू कंडेम यू पूण आनी मुखार पता करिनाका वरती शिकोवन एकाच उतरांनी आमकां जेजून सांगिल्लीं जावन आसात प्रेज द लॉर्ड जेजू कितें सांगूंक आशेता खंडेम म्हळ्यार कितें आमी गुण्यावकार करचें म्हळ्यार कितें देव आमकां गुण्यावकार करता गे देव आमची पातकां आयकतना गुण्यावकार करता गे जर तर देव आमकां गुण्यावकार करून गेल्लो जाल्यार पातकाक वा बोगसणाचो संस्कार गरज ना तरी गुण्यावकार केल्या उपरांत आनी कित्याक संस्कार तो वा देवाची काकुळटा परिमीत आमी आनी तुवें ती भोगची अवकाश आमकां मेळटो ना जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो नीज उद्देश थंय जारी जातो ना देखून मोगाच्या इश्टानो देवाची काकुळट अनुभव करी जाय तर जेजून सांगिल्लें दुसरें उतार आमच्या मतींत आमी कसोंक जाय पयलें तें पाताक जावन गेलां तें आमी कितेंच करूंक जायना त्या स्त्रियेक जेजू गुण्यावकार करिना म्हणटा जायत ते पयलो अवस्वर पूण दुसरो अवस्वर भोव गरजेचो आनी मुखार पता करिनाका कित्याक त्या वेळार त्या स्त्रियेन जेजूच्या हजरपणांत भोगलोलो
तो अनुभव तिच्या जिवितांत एक विशेष घडीत जावंक पावलो. ती खाकुळत जेजू मुखार त्या स्त्रियेन अनुभव केली. तिच्या जिवितांत परत एक अवकाश तिका तिने नवें जिवीत जिवोवच्याक. देखून मोगाच्या इश्टानो, पवित्र संस्कारांत विशेष करून प्राजिताच्या संस्कारांत आमी जेन्ना आमची उणेपण सोम्या मुखार उसारता, आमचे अस्कत काय सोम्या मुखार उसारता, तवळ एक वांटो जाता, पूण आनी एक वांटो आमकां मेळटा. तो जावन आसा आनी मुखार पाताक करिनाका, आनी मुखार असल्या संगतीत रावनाका, आनी मुखार तुजें जिवीत आड वाटेन व्हरिनाका, आनी मुखार तुज्या जिवितांत देवाची काकुळट अनुभव करची ती घडिता परत कान घेवंक मुखार वच. देखून मोगाच्या इश्टानो, एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू ताची काकुळट आमकां दिवंक शेता. जेजू ताची काकुळट म्हाका आनी तुका दिवंक शेता. ही काकुळट कितली अपरिमीत. ह्या काकुळटींत कितें आटापण आसा. ह्या काकुळटींत मोग आटापण आसा. ह्या काकुळटींत दयाळाय आटापण आसा. जर देवान वा जेजून आमची पातकां उसारतना म्हाका आनी तुका जर तर गुण्यावकार केल्लें जाल्यार, म्हाका आनी तुका बोट दाखयलें जाल्यार, आज आमी ह्या संवसारांत आसते ना. आज आमकां देवाची काकुळटच अनुभव करूंक अवकाश फावो जातो ना. देखून मोगाच्या इश्टानो, हे सगळी सुवार्ता देवाचो मोग, ताची काकुळट कितें म्हणलें अनुभव करूंक आमकां आपणे दिता. एक घडी बरं सोम्या मुखार आमी आसा. वय आमी गुन्या आमी पाताक केला, आमी उणेपणांत पडलेले आसा, पण ह्या घडये येवकरिस्तांतलो जेजू म्हाका आनी तुका ताची काकुळटीचो अनुभव दिवंक शेता. सोम्या, तूं जावन आसाय काकुळटार देव, तूं जावन आसाय मोगाळ देव. आमकां तुवें गुण्यावकार करूनाय बगार आमकां तूं परत परत बक्षिता. ह्या घडये ह्या आराधनांत पात्र घेवन आसची आमी सर्वां, ह्या पवित्र तळार आसची, ह्या माध्यमा मुखांतरी आराधनांत भाग घेवन आसची आमी सर्वांक तुज्या बेसावांनी पर विशेष करून तुज्या काकुळटीचो अनुभव आमकां हर एकल्यांक दी म्हूण आमी मागता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अनुभव करू. या आराधना मुखांत तूं आमकां आदार दी. विशेष करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या अस्कतलायक लागून आमी पडटना, आमच्या उणेपणाक लागून आमी पडटना, सोम्या आमकां गुण्यावकार करिनाका. पगार सदांच आमकां तुज्या मोगांत तूं सांबाळ. कशें त्या सुकोन गेल्ल्या शेळयेक सोदून तुज्या खांदार तुवें हाडून गोपांत हाडलें, तेच बरी सोम्या म्हाकाय तुज्या गोपांत स्विकार कर. कशें त्या वेचीक पोत भायर गेल्ल्या वेळार बोगसाण दिवंक तूं
बापाय बरी त्या घराच्या बंगलार लागून रावलोय सोम्या म्हाकाय तेच प्रमाणे तूं स्वीकार कर काकूळ तिचो दगलो म्हज्या जिवितांत अनुभव करून दे नियामरे फादर तुझ्या आसरपणात तुझ्या पवित्रपणात जियोंक सोम्या मा सुमेसा तुझ्या बेसावानी आशीर्वादानी बरमन सोम्या या घरांनी मागता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सर्व आम्ही दिबी कल्या आणि ह्या घडये हो थोडो वेळ आमच्या गरजां खातीर मागोवंक आमी मुखार सरया मोगचनो त्या पुणशेताक आमी आयल्या सोम्या मुखार आमी आयमिल्या दिब्यांनी आमी आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्यो गरजो आमकां आसात जायते ते सवा इरादे आमच्या मोतींत आसा नाना रितीचे गरजो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां गरज आसा ह्या घडये सोम्या मुखार हात आमी जोडया दोळे आमचे धांपया आनी काळजांत हांव आमची गरज कितें म्हणलें सोम्याक आमी सांगया ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका म्हूण आसा तो म्हजो जेसू मात्र म्हाका आनी तुका आयकोनसो आसा तो जेसू मात्र आनी ह्या घडये ते सोम्या मुखार पवाडटान आनी खलतेपणान आमच्या गरजो सोम्या मुखार आमी हाडया आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कुटुंबाच्या साद्यांच्या बरेपणा खातीर बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर सोम्या लागीं आमी मागया आमची कुटुंबां सोम्या तुझ्या आशीर्वादांनी भरलेली तुझ्या बेसावांनी भरलेली तुझ्या काकुळटीन भरलेली सोम्या कर म्हणून आमचे मागणे सांग मागया आमी आमच्या भुरग्या बाळा खातीर तांचे शिकाप तांचो वावर तांचो फुडार सोम्या तुझ्या आशीर्वादांनी तूं भर मागता उमेद सोम्या तांच्या मुखल्या फुडाराच्या योजना खातीर जायतीं जाणां कामाच्या सोदनेर आसात बऱ्या सैरिकेच्या सोदनेर आसात नाना रितीच्या गरजांत तीं आसात सोम्या ह्या घडये सर्व आमच्या भुरग्यां बाळांक आमच्या युवा जनांक तुझे आशीर्वाद तूं दी बेसांव तूं दी तांच्या जिवितांत सदांच तांणी तुजे सांगता रावूंक तुजो अनुभव सोडूंक आनी प्रत्येक करून आशीर्वाद तांणी जोडूंक सोम्या तूं तांकां सक्तीन बर बेसांवांनी बर म्हूण आमी मागता जेजूच्या नांवान ही मागणी करता तुका मागता आमी सोम्या सोमेस्त पिडेस्त भाव भयणी खातीर ह्या घडये सोम्या जायतीं पिडेस्त आस्पत्रेन कश्टन आसात निराशी जाल्यांत दुखांनी आसात कठीण वळवळ्या मध्ये ती आसात नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्व आमच्या भाव भयणीक आमच्या मोगाच्या सोम्या तुझ्या पांयांतळी ह्या घडी आमी समर्पण करता ह्या आराधनांत पात्र घेवन आशी आमी सोम्या ल्हान व्हड पिडेन कश्टन आसा तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैज तूं जावन आसाय आमचो दैवीक आदार तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एका पिडेसाक तुवें आपडलें गुण केलें संतोष दिलोय सोम्या ह्या घडये तुजे लागीं आमी मागता लालेवन मागता परतून मागता सोम्या सर्व पिडेसांक तुज्या बेसावांनी तूं बर तुजें स्पर्श तांकां दी ती आशेतात ती दादोसकाय ती आशेतात ते बरे भलायकेचे देणे ती आशेतात ते समाधान सोम्या या घडये तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी सोम्या तांकां भर म्हूण खालतेपणान आनी बावडटान सोम्या तुजे लागीं आमी मागता जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता तुका मागता आमी सोम्या आमची वैयक्तीक गरजो नाना रितीच्यो गरजो सोम्या आमच्या काळजा मनांत आसा नाना रितीचे संकश्ट आमच्या जिवितांत आसा वय सोम्या ह्या संवसारांत आमचे जिवीत न्हय केवल संतोषाचे बगार दुखाचे आसा खंतीन आमी आसा विविध रितीच्या अडचणेंत आमी आसा विविध रितीच्या समस्यांनी आमी रेवडोन आसा
कामाची जबाबदारी आसूंक पुरो, आकांत आसूंक पुरो, आर्थीक रितीची अडचणी आसूंक पुरो, आमच्या जिवितांत आमी कितें आशेता तें आमकां मेळना, आमी हातीक घेतिल्लें खंयचीय पोंताक पावना, आमी कितें चिंतून आसा कितें मागून आसा तें आमकां मेळनासतना जालां. आनी ह्या बरी फात आमी जायती व्यक्ती निराशपणांत आसा, बेजारायन आसा, राना रितीची सवालां आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मतींत आसात. देवा सागी कित्याक आमची मागणी आयकना, तो आमचो मोग करिना गी, तो आमकां सांबाळून व्हरना गी, तो रचणार जाल्यार, तो आमचो मोग करता जाल्यार कित्याक आमच्या गरजेक तो येना. असली नाना रिती सवालां आमच्या मतींत आसा. ही सगळीं सवालां सोम्या मुखार आमी समर्पण करया. सगळे आमचे अस्कतकाय सोम्या मुखार आमी समर्पण करया. सगळो आमचो दुबाव सोम्या मुखार आमी समर्पण करया. म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हणून त्या तोमासान उरो मारलेले बरी या घडये सोम्या आमी तुजे मुखार आसा, दिव्याने आमी आसा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, आमच्या गरजांक तूं पाव. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हजी दुखां तूं पूस. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, म्हज्या मतींत आसची चिंतना, म्हज्या जिवितांत आसचे संकश्ट पयस कर. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा, सर रितीचे गरज सोम्या तूं स्वीकार कर. आमच्या गरजांक तूं पाव म्हणून सोम्या बवाडटान आनी खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बाबा, ही मागणी करता तुका. नाना रितीच्या विविध वशाक बली जाल्ल्या, नाना रितीच्या पाड संगतीक, पाड रितीच्या जिविताक लती जाल्ल्या सर युवा जनांक, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी हाडटा. क्षणीक कुशलायक लागून ती त्या वाटेक पावल्यांत, कितेंगी आशेवन त्या सूख संगतीक ती लोकून रावल्यांत. सोम्या ह्या घडये असल्या वशाक बली जाल्ल्या, नाना रितीच्या रक्साक, मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्या युवा जनांक, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. आयच्या सुवातेंत तुवें कशें त्या देवसार लागलेल्या भुरग्याक बरो केलोय, तस बरी सोम्या ह्या घडये असल्या नाना रितीच्या वायटाक बली जाल्ल्या युवा जनांक, कुटुंबाच्या सांद्यांक, सर्वांक सोम्या तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. तूं तांकां गुण कर, तुजे स्पर्श तांकां दी. विशेष करून त्या प्रद्वारांत आदारलेल्या स्त्रियेक दिल्ली तीच काकुळटीचो अनुभव तांकां दी. आनी ह्या बरी फात असल्या वशांत तांणी पाटी येवंक, बरें जिवीत तांणी जियोंक, पवाडती जिवीत तांणी जियोंक, तुज्या मोगांत तांणी जियोंक सोम्या तूं आमकां समेस्तांक आनी विशेष करून असल्या अडचणेंत बली जाल्ल्या युवा जनांक, भुरग्यांक सगळ्यांक सोम्या तो आशिर्वादीत कर म्हूण ह्या घडये आमी मागता. जेजूच्या नांवान बाबा, ही मागणी करता तुका. नाना रितीच्या शोषणाक बली जाल्ल्या व्यक्तीक सोम्या तुज्या पांयां तळी आमी हाडटा. जावं पुरो जायत्यो स्त्रियो ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक मेळटा, विविध रितीच्या शोशणाक ती बली जाल्यांत. कुडीचें शोशण तांकां जावन आसा, मोतीचें शोशण तांकां जावन आसा, सामाजीक रितीचें शोशणाक ती बली जाल्यांत. जायते दादले असल्या शोशणाक बली जावन कश्टार आसात. असल्या सोम्या असल्या व्यक्तीक तुज्या पांयां तळी आमी समर्पण करता. सोम्या आयक तांकां, तांच्या मागण्याक तूं खाण दी. विशेष करून तुज्या आशिर्वादांनी तांकां तुजी जिवीत सोबय असल्या शोशणांतांनी तांणी भायर येवंक, स्वतंत्र जिवीत जियोंक, तातूंतल्यान भरलेलें जिवीत जियोंक सोम्या सर्व स्त्रियांक आनी विशेष करून चलया भुरग्यांक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बाबा, ही मागणी करता तुका. मोगाच्यान आमच्यो वैयक्तीक गरजो मौनपणी सोम्या लागीं आमी हाडया. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या, माध्यमा मुखांतल्या आराधनांत जायतो लोक जायत्या जाग्यांनी घरांनी बसून माध्यमांनी ह्या आराधनांत पात्र घेवन आसात. मोगळा जेजू, आमच्यो वैयक्तीक गरजो तुजे मुखार आमी हाडटा. जावं तो वस्तू केंद्रीत आसूंक पुरो, जावं तो इतर खंयच्याय संगतीत आसूंक पुरो सोम्या
तू आमकां आशिर्वादीत कर. तुझ्या लागीं मागल्लें तू आमकां सदांच दिताय. ही जावन आसा आमची पातयेनी, हो जावन आसा आमचो बावाट. आनी ह्या सबावटतान आनी कलतेपणान सोम्या तुजे मुखार आमच्यो गरजो आमी उबारता. आमच्या कुटुंबाच्यो, आमच्या भुरग्यां खातीर आसूं पुरो, विविध रितींनी अडचणी, आर्थीक अडचणी, शिकानांत वा आनी कितें हाती धरली येवजण आमची पोताक पावनांत वर्सां तावन आमी मागोन आसा. असल्यो गरजो आसूं पुरो सोम्या ह्या घडये सगळे आमी तुका समर्पण करता. तूं आशिर्वादीत कर. प्रत्येक करून आमच्यो वैयक्तीक गरजो सोम्या पवडतान आनी कलतेपणान आमी मागोन आसा. हर एकल्या व्यक्तीक तूं जाणाय, आमकां हर एकल्यांक तूं जाणाय, आमच्यो गरजो तूं जाणाय, आमची दुकां तूं जाणाय, आमची खंत बेजाराय तूं जाणाय, आमच्या खांदाराचे बारादीक वजें तूं जाणाय. सोम्या हे सगळे आकांत, सगळे संगती उणेपण, आमची खंत बेजाराय, संकश्ट तुज्या पांया तळे आमी हाडटा. सोम्या सदांच तूं आमकां आदार दी. आमच्या मागण्याक कान दी म्हूण आमी मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. बापा दयाळा, तुजे मुखार आमी आयल्या. थोडो वेळ तुज्या अनुभोगांनी करसूंक आमकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर, तुका अर्गां दिवंक आमची काळजां मनां तुवें उगडल्या खातीर, तुजी काकूळ तूं तुजें बरेंपण कितलें वर्तें म्हणलें तुवें आमकां दाखयल्ल्या खातीर, आनी विशेश करून आमच्या गरजां खातीर मागोवंक हो अवकाश तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोम्या तुजें हजारपण तुवें आमकां दिलें. दिब्यांनी पडोवन तुजे मुखार आमची मागणी ते सवां इरादे, कश्ट, संकश्ट, आटेविटे, दूख, बेजाराय, रडणें सगळें सोम्या तुका आमी समर्पण केलां. आमच्या गरजांक तूं पाव. तूं दिताय म्हणल्या पातयेन, तूं आमच्या गरजांक पळयताय म्हणल्या पवाडटान आमी मागलां तें तूं आमकां फावो कर. ही प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सोम्याची बेसांव दिवंक आमकां समी आयती करया. हे देवा विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कष्टांचो बुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा
मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा ಪಾನಂಗು 41 वचनो मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगास स्वागत. ह्या दिसाची ते सावाशी आसात. पयल्या जल्मा दिसा संदर्भी अर्गामीस पेटयता डेरॉन सिक्वेरा भगेवंत कुटुंबावाडो, अर्गामीस दिता डियास सिक्वेरा भगेवंत कुटुंबावाडो, अर्गामीस दिता आळवा कुटाम बोंदेल, अर्गामीस पेटयता हिलाडी फुटाडो वेलंकनी वाडो, अर्गामीस पेटयता रॉय आनी सिंथिया बज्जोडी, जल्मा दिसा संदर्भी अर्गामीस दिता शालेट मिरांदा कॅनडा, अर्गामीस दिता ॲग्नेस डिसोजा बेंदोरो. देवा दिन लिल्ली वेगासाच्या आत्म्या पासत फेलिक्स आनी सुनीता मंत्र्यांनी कुटा मिलाग्रीस आनी पेटोवचे. देवा दिनचे आर डिसोजाच्या आत्म्या पासत जेसिंता डिसोजा मायदी देवस वाड्याच्यांनी पेटोवचे. देवा दिन आयरीन पिंटोच्या आत्म्या पासत आरोन आनी जविटा पिंटो बहरेन आनी पेटोवचे. देवा दिन एस्तेफिन डिसोजा हिचा पयल्या वर्साचो उगडास काडून मीस भेटयतात. किरण आनी प्रिया लोबो राणीपुरा, शैलेश आनी प्रिमा फेर्नांडीस कुंबळे, मार्सेल डिसोजा आनी कुटाम सा अंतोन वाडो. तशेंच आपल्या त्या सावा पासत मीस भेटयता गिल्बर्ट पिंटो सा तोमास वाडो. घरच्या आल्मा पासत मीस भेटयता देरण सिक्वेरा भगेवंत कुटुंबा वाडो, जेसिंता डिसोजा मायदी देवस आनी तशेंच आळवा कुटाम बोंदेल. ह्या सर्व त्या सवा खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागता आसतना आमचे वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्यो गरजो सोम्या मुखार आमी या आमची त्या सवा सोम्याक उबारून. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सालोरेसाच्या मसतीन देवान आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणाचो उगडास काडून हे अर्गां बलिदान भेटोवंक आनी आमच्या गरजां खातीर मागोवंक ह्या पूर्ण शेतांत एकूटाम जावन आमी संगता जमल्या. आजचे वाचपांत विशेष करून सुवार्तेंत जेजू लोकांक पळयतच कणवळ्याची वा दायळ्याची बोगणां उसारचें आमकां आयकूंक मेळटा. गोवळी नातिल्ल्या शेळया बरी ते आसले देखून ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें म्हणटा. आनी तेच कणवळ्याचे मुखामळ तेंच दायळ्याचे मुखामळ जावंक जेजू म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना जंय खंय आमी वेतांव त्यास जेजूच्या दयाळायेचे मुखामळ आमी जावच्याक तीच जेजूची दयाळाय पेल्याक आमी वांडच्याक हें युकरिस्ताचें बलिदान म्हाका आनी तुका आदार आनी कृपा फोव करून दी म्हणून ह्या घडये आमचें मागणें जावं दी. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन पेटोवच्या खातीर आमच्या पातकाचो आमी उगडास करया. सोम्या लागचें बक्षण आमी मागया. पातकाची दूख धरून संगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडा उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. त्या पासून सदा संस्कार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन सालोरे सुदुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी दोगा साकर्णीक आनी आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेवन जब्बोक न्हंय पलतडी उतरलो. ताका ताणें पलतडी धाडली आनी तशेंच आपले सगळें धन दिरवे पलतडी पावयले आनी आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेदना कोण एकलो मनीस आयलो आनी उजवाडटा पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाई केली. जाकोबाचेर जैत व्हरूंक आपणाच्यान जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंकडाक एक कोटमार दिलो आनी ताच्या पेंकडाची कीळ सुकली. त्या मनशान म्हळें आतां म्हाका वसोंक सोड, दीस उदेवन आयलो. पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या शिवाय हांव तुका वसोंक सोडचो ना. तुजें नांव कितें विचारलें त्या मनशान. जाकोब ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय बागार इस्रायेल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय आनी जैते वोंत जालाय. जाकोबान ताका विचारलें, उपकार करून तुजें नांव कितें म्हूण सांग.
पूण ताणें ताका फाटीं सवाल केलें, म्हजें नांव कित्याक विचारताय? उपरांत ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. जाकोबान म्हळें, हांवें देवाक रूप पळयलां, तरी हांव जिवंत उरलां. देखून ताणें त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें. जाकोबान पेनियेल सोडून वेतना दीस वयर आयलो. आपल्या पेंकडाक लागून पांय कुंटीत तो समकलो. हेच पासून इस्रायेलितां आज पर्यंत पेंकडाच्या संदा वयलें मांस खायनात, कित्याक त्या संदाचेर जाकोबाक मार घाल्लो. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हाडून आयले. देंवसाराक ताणें दावडायताच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सकड विचमीस जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. पूण फारिझेव म्हणूंक लागले, देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवसार दावडायता. अशें जेजू देवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसारीत आनी हर एका तरांची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जोमे पळोवन ताचे काळीज कनवळ्यान भरलें, कित्याक गवळी नाटलेल्या बकऱ्या बरी ते घुसपडून भिजडले. देखून जेजू आपल्या शिस्सा लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर हे. वगणे तुका ख्रिस्त.
आयची सुवार्ता आमी आयकली ने सुवार्तेंत दोन विशय आमकां आयकोंक मेळ्ळ्यो. एक जेजून एका व्यक्तीक वा भुरग्याक बरें करचें आनी दुसऱ्यान जेजून आपणाची बोगणां उसारचीं. आमी मातेवाचो वांजेल वाचता आसतना एक विशय आमच्या मतींत दवरूंक जाय. कितें म्हळ्यार मातेव ताच्या वांजेलांत 5 विशेष शिकोवण्यो ताच्या वांजेलांत मदें घात दवरचें प्रयत्न करता. एक विशेष शिकोवन आमकां वाचूंक मेळची मातेवाचो वांजेलांत 5 ते 7 पर्यंत दोंगरा वयलो प्रसंग, सर्मन ऑन द माउंट. आनी ह्या सगळ्या शिकोवणेंत विविध रितीची शिकोवण आमकां थंयसर आयकोंक मेळटा. ताच्या उपरांतली जावन आसा आपल्या शिसांक ताणें मिसांवाक आयतें करचें तसलें शिकोवन आपल्या विंचलेल्या आपोस्तलांक विंचचें आनी तांकां मिसांवाक आयतें करचें तसलें. ताच्या उपरांत 13वा अध्याय मुखार वता आसतना थंयसर जायत्यो ओपारी जेजू देवाच्या राजा विशयांत शिकोवन दिता. आनी ताच्या उपरांत 18व्या अध्यायाक येता आसतना वा 23व्या अध्याय येता आसतना जेजू परत निमाण्या संगती विशयांत वा अंत्यकाळार कितें घडतलें तें सगळें आमच्या मुखार दवरता. देखून जेजू वांजेलांत ह्या मातेवाच्या वांजेलांत विशेष शिकोवण जावन आमकां मेळच्यो थोड्यो संगती. आतां आयची सुवार्ता आमी आयकल्ली ती 9वो अध्यायाचो निमाणो वांटो, 9th chapter 11 वांटो तो. आनी ह्या वांट्या उपरांत जेजू हांगासर 10व्या अध्याय आरंभ जाता आसतना जेजू आपल्या आपोस्तलांक विंचता. ताच्या उपरांत तांकां मार्गदर्शन दिवचें आमकां आयकूंक मेळटा. देखून जें कितें जेजू उपरांतल्या अध्यायांनी करता ताका एक आरंभ म्हणले परी ह्या सुवार्तेची निमाणी उतरां एका रितीन ताळ पडटात वा लक्ती पडटात म्हणून आमी समजोवया. आतां जेजू सुवार्तेंत आमी आयकल्ले बरें कितें जालें. थंयसर एका व्यक्तीक तांणी जेजू मुखार हाडलो. मोन्याव एक देंवसार लागलेलो भुरगो आनी त्या व्यक्तीक जेजून त्या भुरग्याक जेजून बरें केलें. हें बरें करता आसतना दोन रितीची चिंतपां थंयसर वाडली. एका कुशीन लोक म्हणालो कितलें बरें त्या भुरग्याक बरेंपण जालें, देवा जेजून बरें केलें. जेजूच्या मरिफात त्या व्यक्तीक त्या भुरग्याक नवें जिवीत लाभलें. एक पॉझिटिव्हिटी कितें उलोवचें, सकारात्मक उलोवणें. पण अनेका कुशीन शास्त्री आनी फारिसेव आसले तो देंवसाराच्या मुखेली, ताचें नांव बेलझेबुलाच्या शातेन तो देंवसार दंडयता. कितें बरें केल्यार एका कुशीन आनी एका कुशीन थोडे तरी ताचे विशयांत बोट जगचे तसले, गुण्यावकार करचे तसले, नेगेटीव वा नकारात्मक उलोवचे तसले व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळचे बरी. जेजू आयच्या सुवार्तेंत ती असले ताका सन्निवेशाक पात्र जाता. दुसऱ्यान जेजू ताच्या उपरांत कितें घडटा. जेजू थंयसर शिकोवन दिवन आसता आसतना लोकांक जेजून पळयलेंत जेजूक एक बोगणां आयली. खंय बोगणां ती त्या लोकांक पळयतना जेजू कशें बगलें की गवळी नातल्ल्या शेळयां बरी ते आसले. गवळी नातल्यो शेळयो म्हळ्यार कश्यो आमकां तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी असले एक सन्निवेश पळयना म्हाका कळीत ना. पूण गवळी नातल्यो शेळयो कश्यो आहात म्हूण म्हाका हांवें पळोवना, पूण गवळी आसल्यो शेळयो कश्यो आहात म्हूण हांवें पळयलां. कित्याक आमी सेमिनारीक भरती जाता आसतना भरती जाल्ल्या वर्सा आमकां रजा पयली रजा मेळिल्लीस तो वर्सो आमच्या गवळी बापांनी आमच्या सगळ्या पंगडाक आमच्या बॅचाक बिदार मिसावटाण्याक एका म्हयन्याच्या अनभोगा खातीर मिसाव अनभोगा खातीर आमकां धाडिल्लें. आनी आमी हैदराबाद कर्नाटका बॉर्डरांत आसच्या एका हळ्ळेक कठीण हळ्ळी म्हळ्यार एक नीज हळ्ळी पळयली म्हज्या जिवितांत तिचावे. त्या एका हळ्ळेंत थंयसर आमी रावोंक आसले आनी थंयसर आमी 15 दीस म्हणसर म्हजो आनी एकलो सांगाती ह्या जागतो तोय आमी रावोन आसले. हांव थंयसर लोकां सांगता तांकां इल्लें शिकोवन दिवची आनी कितें तांकां उपकार करचें तसलें काम आमी करनासलें. आनी ह्या वेळार त्या हळ्ळेंत एकलो व्यक्ती आसलो ताचे लागीं सादारण 100 सडीत बकरे आसले, शेळयो आसल्यो. आनी तो हर एक दीस सकाळीं तांकां काण घेवन ताणें त्या गुड्याक सुवातेक व्हरचें आसलें आनी सांज जाताना पाटी तो आपोवन हाडटालो. कशें तो आपोवन व्हरतालो, कशें तो पाटी हाडटालो, भोव एक आपुरबायेचें. म्हळ्यार एक मास्टर मुखार गेल्यार फाटल्यान भुरग्यांनी गेल्ले बरी त्यो शेळयो त्या व्यक्तीक त्यो पाटलाव करून वताल्यो. ताणें एक आवाज केल्यार पुरो त्यो शेळयो ते रावताल्यो. ताणें कितेंय उपरांत आनी एकलो आवाज केलो जाल्यार त्यो शेळयो पाटी येताल्यो. म्हळ्यार ताणें इतलो एक संबंध त्या शेळयां मदें आनी ताचे मदें आसलो की एक पळोवंकूच एक आपुरबाय, आमच्या दोळ्यांक पळोवंकूच एक आपुरबाय म्हणले बरी आमकां बगतालें. हांवें आनी म्हज्या सांगात्यान राखून रावचें आसलें तो केदाळा पाटी येता म्हणून. म्हळ्यार ती सोबाय पळोवंकूच तितली सोबीत दिसताली. आनी देखून आयच्या सुवार्तेंत जेजू सांगता गवळी नातिल्ल्या शेळयां बरी तो लोक आसलो. म्हळ्यार अर्थ कितें तो एका रितीन तांचें जिवीत तें असल्या सन्निवेशान पावुल्लें की त्या लोकांक तो लोक
कोणाकगी एक अत्रेगान आशेवन आसलो म्हणले बरें आनी असले एका सन्निवेशांत जेजू त्या लोकां मदें पावता आनी पावता आसतना कितें ताका भोगता ताका म्हणटा आपल्या शिसा लागीं तो सांगता पिकावळ यथेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच आनी देखून पिकाच्या दन्या लागीं तुमी मागोवंक जाय पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक कोण हे पिकाच्या शेतांत वावराडी जेजू आज म्हाका आनी तुका ते वावराडी जावंक आपोवणें दिता पिकाच्या शेतांत पिकाळ जायतें आसा पिकाळ जायतें आसा वावराडी कितले जाण आसात वावराडी हाता बोटांनी मेजूंक जावचें तसलें आज म्हाका आनी तुका जेजू असले एक वावराडी जावंक आपोवणें दिता आनी हो वावराडी जाय तर हांवें कितें करूंक जाय हो वावराडी जाय तर दोन संगती हांवें करूंक जाय एक हांवें जेजू सांगातार रावंक जाय केन्ना जेजून आपल्या आपोस्तलांक विस्त आसतना आपल्या शिसांक विस्त आसतना पवित्र पुस्तकाक आमकां सांगता ताचे सांगातार रावच्याक आनी सुवार्ता परगट करच्याक जेजून तांकां विंचलें टू बी विथ हिम अँड टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड देखून एक सुवार्ता परगटणार वा अनेक कशें सांगचें जाल्यार हेच्या सुवार्ते बरी पिकावळ वावराडी पिकाचो वावराडी जाय तर हांवें आनी तुवें पयलें सोम्या सांगातार रावोंक जाय सोम्या सांगातार रावल्लो व्यक्ती मात्र ताच्या जिवितांत सोम्याचें मिसांव करूंक मुखार वेता आनी दुसरें वावराडी हांवें आनी तुवें जावंक आसा तुमी कोण तरी त्या CODP संस्थ्याक तुमी भेट केल्या जावंक पुरो आनी त्या CODP संस्थ्यांत डिरेक्टर बसून आसच्या त्या ऑफिसांत वयर त्या वणटीर कुरीस आसा तुमी पळयल्ले कोण म्हणी तुमकां उगडास येत त्या कुर्सार एक विशेशता दिसून येवची कितें म्हळ्यार त्या कुर्सार जेजू आसा पूण त्या कुर्साक जेजूक हात नात आनी थंयसर एक अपुरबायची उतरां बरोवन आसात तूं म्हजो हात जाताय गी तूं म्हजो हात जाताय गी आमी पिकावळे तेस्ट आसा वावराडी थोडे सुवय पिकाच्या दन्या लागीं आमी मागोन आसा वावराडी जाय म्हणून पूण जेजू म्हाका आनी तुका आज ते वावराडी जावच्याक आपोवणें दिता म्हळ्यार कितें आज म्हाका आनी तुका जेजूचे हात जावंक तो आपोवणें दिता आज जेजू म्हाका आनी तुका ताची उतरां परगट करची जीब जावंक आपोवणें दिता आज जेजू म्हाका आनी तुका ताचो मोग वाणचे हातेरां जावंक आपोवणें दिता तशें म्हळ्यार म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत एक मिसांव आसा म्हणलें सत परत जेजू म्हाका आनी तुका आज उगडास करचें प्रयत्न करता मोगाच्या इश्टानो आज सोम्या मुखार आमी आसा हो थोडो वेळ सोम्या सांगात आमी करशिलो ताचें आराधन केलें ताची स्तुती महिमा आमी केली आनी थोड्या वेळान आमच्या घरांनी आमच्या वावराक आमी मुखार वेतयल्या पूण गेल्या उपरांत कितें केल्या उपरांत जेजून आयचे बरी सांगले बरी वावराडी जावंक आसा म्हणलें आमच्या मतींत आमकां आसूंक जाय जंय खंय आमी वेता म्हज्या घरा आसूंक पुरो म्हज्या शेजारा आसूंक पुरो म्हज्या फ्रेंडा घरा आसूंक पुरो म्हज्या इगर्जेक आसूंक पुरो आस्पत्रेंत आसूंक पुरो मार्केटीक आसूंक पुरो जंय खंय हांव वेता जेजूच्या दयाळायेचें मुखामळ जावचें जेजूचो मोग वाणचें जेजूचे हात जावचे तसलें प्रयत्न सदांच चालू आसूं दी आमेन ಪಾನಾಂಕು 133 133 म्हज्या मोगाचेनो आमी भेटोवचें हे बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरेस जमनेंत ओंपलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा नासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत
आमच्या जिवितात तुका भेटोवन दिता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची कळसां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. बापा करोस तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तुज परी जेवण सतत ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वासलो आपल्या आशिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून आनी सोमेस्त मनशा पासून ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा करात. बवडत सुगुट परगटुया बापा जेसूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुका अर्गां दिवंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवन तिल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळी तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकार मरी देवाची माय संगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्यानंस आमकां शिकयलेले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतावन पिडेशिरेतावन कश्टां करनातावन आमकां सदांच राखून वर. ह्या जिवितांत सदांच समाधान संतोष दादोसकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तूं पळय नाका पण आमी सुमेस्तांच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे तांणी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. सवे आसो. मोगा सोगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तुजी कूड आनी रगत आमी आतां सिमकता ती आमचेर चडते आनी काय आस्तरीन आसा. तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्याक तशीच कुडीक भलायकी वकाच. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक आमकां पण लाभला. आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ. पानांको 185 185.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं सालोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हालू पाद्र्यांक उगड. तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी हितभक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. आनी एका पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दया करून बसात. मोगाल भावनान भयणीनो, सांलोरेसाक मान करून मिसाचे बलिदान आमी भेटयले. एक वर सोम्या संगता आमी आराधन केलें. आतां सांलोरेसा मुखांतर आमकां लाभल्या स्वरूपकारांक अर्गां पाठोवचो, तशेंच आमची तेसवां भेटोवचो वेळ. सबार लोकांनी सांलोरेसा मुखांतर लाभल्या उपकारांक अर्गां दिलां. थोडी अर्गां हे परी आसात. एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिलां. एकल्याची BP शुगर नॉर्मलाक आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिलां. एकल्याक स्कॉलरशीप मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. तशेंच मोगाल भावनान भयणीनो, सांलोरेसा मुखांतर आमच्या जिवितांत जायत्या जापा जाल्यांत ह्या सर्व गणितांक आमी अर्गां दिवया. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू, हांव वर्गां दिता जेजू काळजांत. मोगाल भावनान भयणीनो, सबार तेसावां आमच्या लागीं आसात. सबारांनी मागोवंक विनंती केलां. एका कुटुंबाक सर्व वायट सक्तीतान राखोवंक, एकल्याक मतीची समाधान मेळोवंक, तेगांक बऱ्यो सैरीक फावो जावंक, दोगांनी आमाल पियेवणे सोडूंक, एकल्याक डिग्री एग्जाम बरोवंक, एकल्याचे इंडस्ट्रीन अल्सर प्रॉब्लम सारके जावंक, दोगांनी प्रायवेट कंपनींत इन्वेस्ट केल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, तेगांक बरी भलायकी फावो जावंक, तेगांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्याचे रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, एकल्याक कोर्ट केसांत जीक मेळोवंक, एकल्याक UKची विजा मेळोवंक, दोगा जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावंक, एका स्त्रीचे मेमरी पावर फाटीं येवंक, तेगांक बरें काम मेळोवंक, एकल्याक दुबयंत बरें काम मेळोवंक, आनी एकल्याक कातारांत बरें काम मेळोवंक, आनी एकल्याचे घराचे रीण बेगीनच फारीक जावंक. मोगाल भावनान भयणीनो, आमचे लागीं सबार तेसावां आसात. ह्या सर्व तेसावां आतां आमी सांलोरेसाक समर्पण दिवया. जेजूच्या मोगाल भावनान भयणीनो, आतां आमी नवेलांत भक्तीपणी वांटून घेवया. सालोरेसा लागीं मागणे. एजे देवन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आनी माटतीरा पातयेन आनी बरवशान आमी तुजे सुशी आयल्या. दयेन आमची प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणे परी आमची जिणी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो भावार्थ सडय. आमच्या चलत्या जिवनांत भावार्थ विरोध वेच्या सरताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी.
तवळ तवळ पवित्र सक्रमेंतान आमी जोडून आमचो बाबार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी. दुबळ्यातय पिडेस्तांतय आनी गत धरणांतल्यातय उदार जावंक आनी तांच्या गरजांत पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र क्रिस्तय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार कळयल्या जेजुता आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण सोडून सर्गीच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सरिवाजनांक आनी पवित्र सभेचे मुख्य गंबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय. क्रिस्तांव आनी बावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळची कर. बावार्था प्रमाणे क्रिस्तांवांची जियो आनी बागी मोन मरोन सरकार तुजे संगीत देवाक गोळसूंक आमकां फावो जावंक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करून मागता. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. ह्या घडये सर्व पिडेस्तांचो आमी उगडास काडया. जायते लोक ह्या नोवेनांत भाग घेवची जायती पिडेस्त भाव भयणी आसात आनी सांगाताच आमच्या घरांनी सेसामार आमच्या कुटुंबदारां मदें जायती पिडेस्तां आमच्या मागण्याचो आदार मागोन आसात. आमचे लागीं जायते विनंती आमकांय धाडटात. ह्या सर्व पिडेस्त भाव भयणींक सुमया ह्या घडी तुज्या पांये तळी समर्पिता. सालोरेसाचे मजतीन सोम्या तांकां तूं आदार दी. प्रत्येक करून तांची दूख तांचे कश्ट एकसुरपण आटेविटे सोसून व्हरच्याक सोम्या तांकां आत्मीक रितीच्या बरेपणान गटायेन भरमून ह्या घडी आमी मागता. आनी तुजी खुशी वयतर बेगीनच बऱ्या भलायकेचे देणे तांकां फावो कर म्हणून आमी ह्या घडये मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्या थंय तुज्या काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयले. तेच बरी तुज्या सेवाका सालोरेसान आपल्या जिणी आनी मरणान जायती आजापा करून ते समोवाळाय लोकांक दाखोवंक जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत वडोवन हाडली. ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमचे पिडाक गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्या अनवारांतले आमकां निवार. आनी ह्या घडी आमी उत्सरल्यो आनी उत्सरणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कशी वैतरी उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमा पासत विनंती कर सालोरेसा. सरपदवेदार देवा सालोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवोवची सकत आमकां दी. आमी बावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसुनेयांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दया करून बसात. मोगाळ भावनान भयणीनो, आयचे हे नोवेन आनी मिसाचे बलिदान आनी आराधन सोलोवन जावन आसात. आमचे मोगाळ बाप रोशन टिकुना मंगलोर DCचे YCS डिरेक्टर ते सोमेश भक्तींगाच्या नावी विगार बापाच्या नावी आम्हा सर्वांच्या नावी बाप रोशन तुमकां देव बरें करूं. आनी आयच्या जेवणाचे प्रधान पोशाख देवादीन एस्तेफिन डिसोजा हिच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक दिल्या जावन आसात. फिलीप आनी लिल्ली डिसोजा सेंट अँटनी वाडो. तशेंच आयच्या जेवणाक होळिगे दिल्यात डेरॉन सिक्वेरा हाच्या पहिल्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी दिला. ताका बरे जल्मदीस आमी मागता. होली फॅमिली वाड्यात न्हू. तशेंच दान दिला वॉल्टर फर्नांडीस बिजय 5000 दिला. ह्या दानीक ह्या बऱ्या मनशांच्या व्यक्तींक आमी देव बरें कर म्हणटा. देव 100 वांट्यांनी तांचेर आशिर्वादा घालूं म्हण मागता. तशेंच आयच्या आराधनाक आनी मिसाक गितां गावन आमकां वजंत्राक खेळून आमकां मागोवंक प्रेरण आनी संगात दिल्ले आदार दिल्ले जावन आसात. सैमन आनी जॅस्मीन तांकां आमी देव बरें कर म्हणटा. तशेंच लायव्ह टेलिकास्ट केल्या डिवायन वर्ल्ड चॅनल आनी व्हिडिओग्राफी केल्या सूरज हाकाय देव बरें कर म्हणटा. तशेंच जेवण तयार केल्यांक
जेवण वाडूंक वॉलंटियर्स जावन सेवा दिल्या समेस्तांचो आमी उपकार बावडटा समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावया आमोरी म्हणया आमोरी सुमेच्या बडवण मरयेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्याक बेसले नमान मरिये कृपेंबरले समतुजे संगता स्त्रिया भितर सोदेव आणि सदैव फॉल जुगुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माया आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कडेन आमेन आपले सुमेची तुझे साकर शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावं नमान मरिये कृपेंबरले समतुजे संगता स्त्रिया भितर सोदेव आणि सदैव फॉल जुगुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माया पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कडेन आमेन आणि देवसो पोतो मनीस आनी जालो आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरिये कृपेंबरले समतुजे संगता स्त्रिया भितर सोदेव आणि सदैव फॉल जुगुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माया पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या कडेन आमेन भगवंती देवाचे मे आम्हा पासत विनाती कर ख्रिस्ता बसनाक आमी फावो जावचे खातीर मागे येसू आमी भुरग्यांक बरी कृपा दिले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तांव आशेपण घेतले आमी जना जाल्या तुज्या कश्ट आनी कुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या दिसकांनी होत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वदा आमेन देवगल्या बडे रखण्या तुझे दिलाई तुझे देवी तुझे मोठी जोडाई करा सांभाळ सलई आमेन सस्नाचं विषय दी तांकां येसू मेळटा प्रकाश संजीव फकत समिरांतांचे विषय घेवन दिता आमेन आता विनंती करता याजाक बापानी जेवणाचेर आशीर्वाद मागूंक प्रार्थया बापा दयाळा तुज्या सर्व बरेपणा खातीर आशिर्वादा खातीर आमी तुका अर्गां दिता विशेष करून ह्या दिसा ह्या घडये आम्हा समेस्तांक ह्या पोरशेतान तुवें सांगत हाडल्या खातीर तुज्या पुता जेजूक आराधन करूंक ताची बेसांवां सोडूंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आनी सांगत आसा लोरेसा मरिफात आमची मागणी विनवण्यो सगळ्यो तुज्या पांयां तळी समर्पूंक वावूक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आम्हा समेस्तांक आमच्या मुखल्या जिवितांत सदांच तूं आमकां आदार दी दिसपडतें सदांच आमचे संगता तूं राव आमकां आमचें दिसपडतें जिवीत सदांच तुज्या बेसांवांनी भरलेलें जावं म्हूण मागता सांगतास हांगासर आमी सेवंकवेच्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां दिवंक उदार मन दाखयल्ल्या सर्वांचेर जेवण तयार केल्ल्या सर्व वावरड्यांचेर तुजे बेसांव तूं दी तांच्या मुखल्या जिवितांत आनी वावरांत तांकां सदांच फावो ते आशिर्वाद आनी प्रतिफळ दी सांगतास हें जेवण सेवच्या आम्हा समेस्तांक ह्या जेवणा मरिफात कुडीची भलायकी लाबोवन दी आनी आमचो दिसपडतो वावर आमची जबाबदारी बऱ्यान पळोवंक सदांच आमकां आदार फावो जावं दी हें प्रार्थना तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र